तियात्र अकादमीचो प्रेसिडेंट बाबा अगुस्तीन, वायस प्रेसिडेंट, मेंबर सेक्रेटरी, आयचे सत्कार मूर्ती बाब रोजार रोटरीची गोरखान, हाजेर आशिल्ले सगळे मानेस्त भावांनो आनी भयणांनो, तियात्र अकादमी जे लोक आज आपले जिवीत हे तियात्राच्या माचयेर दिल्ले आहा, हे लोकांक वाखाणटा आनी तांकां फेलिसिटेट करता. हेतू एकूच आहा की गोंयची संस्कृती, गोंयकारपण जे आमी म्हणटात हें जितें उरचें. आतां बाबा अगुस्तिनान म्हणिल्लें आहा की हें जितें दवरुपाक एक आडखळ येता आनी लेटस्ट म्हणटा ती GST. आतां GST जेन्ना जाली तेन्ना रातचे 12 वरांचेर एक सेशन केलें आनी सेशन करून पार्लमेंटाचें सेशन सगळे पार्टीनी वोट मारलो आनीक वन नेशन वन टॅक्स म्हणलें आनी सगळ्यांनी बेजिकली GST वॉज वेलकम. आतां अशें पळोवन येता की जी आमी गोंयकारपण आनी आमचो देश हें केन्ना केन्ना कॉन्ट्रेडिक्ट जाता. आमच्या देशान फकत गोंयांत आनी मे बी जंय कोंकणी स्पिकींग मनीस आहा थिंगाच तियात्र दिश्टी पडटा. देशभर तियात्र नासता. म्हणटकच देशाक जें कितें जाय तें केन्ना केन्ना गोंयाक गरजेचें नासता. हाजे खातीरूच आमी जें कितें आमचें राजकारण उलयतात हें गोवा सेंट्रीक राजकारण उलयतात आमी. गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणून ताजे फुडें कांयच ना, ताजे कमी कांय ना. हातूंत म्हाका दिसता की तियात्र म्हणटाचें जितें उरप गरजेचें. केन्ना केन्ना तियात्रांनी आमची बी सामकी कातरबाजी जाता आनी ती जावची बी. कित्याक लोकशाय जर जिती उरतली जाल्यार डिसेंटींग वॉयस म्हणटा तो उरूंक जाय. आमी जेन्ना चुकता तेन्ना तियात्रीस्ट म्हणटा बाबा हो चुकता, ताजी लोकूय फकाणां करूंक लागता आनी ताजे खातीर तो चुकचें न्ही म्हणून कांय मिस्टेकी करना. आतां आमी हो सरकार करून 6 म्हयने जाले. खूब जाण तुमचे भितर अशे आसतले जे म्हणटा आसतले की हो सरकार केलो ही व्हडली चूक म्हणून. केलोच कित्याक काय म्हणटलो तो. पूण हे 6 म्हयन्यांनी आमी कितें चूक केल्या, आमचे कडच्यान तरी कितें चूक जाल्या, आनी जर चूक जाता जाल्यार आमी कितें लिपून भोंवतात काय आमी तें फेस करपाक तयार आहा. आतां GST म्हणटा तें अशेंच दृश्टीक आयिल्लें आहा. हाजे खातीर GST कावन्सिलान मुख्यमंत्र्यान तें घेवन दवरचें पडटलें. बाबा अगुस्तीन म्हणटे भशेन 20 लाखाचो टर्न ओवर कोणाचोच खंयच्याच तियात्रिस्टाचो जायना म्हणून. पूण दर्या ते सोदूंक गेले आनी फाल्यां हाडून तुजेर कितें घालपाक लागले जाल्यार कांय उरचें ना. म्हणटकच पयलींच हें सांगपाची गरज आहा आनी गव्हर्मेंटान सांगपाची गरज आहा की हें आमी आमकां लागून घेवचें ना म्हणून. चड करून तियात्रिस्टांक GST लागची ना हें सरकारान करपाची गरज आहा. आनी हें एक्चुअली तियात्र अकादेमीनूय काडूंक ना. आज तियात्र अकादेमी काम करता, काम करना अशें म्हणना हांव. पूण GSTचो जो इश्यू आयलो एक न्यूजपेपराचेर आयलो आनी ताजे वयल्यान तें सुरवात जालें. हांवें ताजेर स्टेटमेंट काडलो की तियात्रिस्टांनी रिप्रेझेंट करचें म्हणून. मागीर म्हाकाय अशें दिसपाक लागलें की कित्याक करूंक जाय रिप्रेझेंट. सो मोटो म्हणून पळय कोर्टान जाता म्हळ्यार कोर्टान कोर्ट पेपर वाचता आनी ताचेर तें एक पेटिशन म्हणून मानता. ते भशेन सो मोटो सरकारान हाची दखल घेवपाची गरज आहा अशें म्हाका दिसता. आनी ते आमी घेतले आनी हे GST तियात्रिस्टांचेर जें आयलां तें काडटले. काडपा खातीर आमी झगडटले हें तुमच्या हांव उतर दिना. आतां गोंयकारपणाचें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना गरज आहा की गोंयकारां भितर एकवट आसूंक जाय. आतां म्हाका बाबा अगुस्तीन सांगतालो की खेळ म्हणटा ते मेळना ते फक्त आतां कमी जाले आनी ते म्हाका दिसता कार्नावाला टायमाचेरूच येतात ते ना जाल्यार ते मेळना. म्हळ्यार आमचे एक संस्कृतेचो भाग नाच जावपाक लागला. गोंयकारूय बी खूब कडेन नाच जावपाक लागल्या. पयर हांव सांकवाळ गेल्लो. सांकवाळे जो सरपंच आहा ते सरपंचाचें नांव पिल्लय. आतां हांवें एक क्वेश्चन घालो लोकांक की बाबा म्हणलें कितले पंच आहा. पंच
पंच मेळालो 11 जाणां. हांवें 11 भितर गोंयकार कितले आहाय? गोंयकार 6 आहाय. 6 गोंयकार असून सरपंच कोण जाता? पिल्ले जाता. कितें जाता? कितें जाता? 6 गोंयकार एक नाही. गोंयकारांनी एक वोट धरपाची गरज आहा. गोंयकार म्हणजे आमचे सगळ्यात व्हडले जर ही कुल्ली जर आहा, क्रॅप मेंटॅलिटी म्हणटा ती गोंयकाराची. आमचे भितर खूप बरे गुणूय आहा, पण थोडे वायट गुणूय आहेत. वायट गुण म्हणजे दुसरे नाटकाय जाता म्हणून. दुसरो गोंयकाराचे जर बरे जाता जाल्यार आमी ताका उठतात म्हणटात. हें जावंक फावना. हाजे खातीर आमी जर कितें उरतले, आमचे जर भुरग्यांक गोंयकारपण म्हणटे कितें उरतले, हे गोंयकारपण म्हणटे सगळ्यात व्हडलो धर्म. हो सगळ्यांक एक करूंक शकता. आनी आमकां जें कितें बरें हें आमच्यान डिसिजन घेवं येता. फाल्यां सरकार जर तुमचो जालो जाल्यार तुमकां जाय तें जावंक शकता. आनी तुमकां सदांच कितें जाय आसतलें? तुमकां जाय आसतलें की तुमी आर द फर्स्ट अमॉंग्स इक्वल्स. गोंयकार म्हणटा गोंयांत ताका प्राधान्य पयलीं मेळूंक जाय. ताका पयलें गोवन्स फर्स्ट हें सिच्युएशन जर जातलें जाल्यार गोंयकारां भितर एकवट आसूंक जाय. तियात्रिस्टां भितर पसून एकवट आसपाक जाय. आनी हें जाल्यारूच आमचे फुडले पिळगेक एक बरे दीस पळोवंक मेळटले. आनी हे मेळचे हे हांव देवा कडेन आर्गां करता, परबी दिता. हांचे सगळे सत्कार करती. आज आमचे तियात्र अकादेमीन हें फंक्शन घडोवन हाडलां हाचे खातीर तांकांय परबी दिता. म्हजी 2 उतरां आयकली. देव बरें करूं.